तर तुम्ही आयुर्वेदाचो भर प्रिव्हेंटिव्ह कॅराचेर आसा अशें म्हळें की कितें तें नेमकें प्रिव्हेंटिव्ह कॅर म्हणजे कितें? आयुर्वेदान पयलीं म्हणल्यार म्हाका अशें दिसता की एक हांव डेफिनेशन सांगपाक सोदतां. समदोषा समाग्निश्च समधातू मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन प्रकृती इति अभिधीयते. हें डेफिनेशन आज WHOन आपणायलां. हेंच डेफिनेशन पयलीं WHOचे वेगळें आशिल्लें. तातूंत तांणी फक्त फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इतलेंच आशिल्लें. आजच्या काळांत फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिच्युअल हेल्थ जेन्ना एकठांय जातात तेन्नाच मनीस हो फिट ऑर मनीस वेल ऑर डिजीज फ्री अशें म्हणून आमी ताका संबोधता. तर आयुर्वेदान हे सगळ्यो गोश्टी करपाची जेन्ना गरज भासता तेन्ना आयुर्वेदान हे सगळ्यो गोश्टी वेवस्थीत एक्सप्लेन केल्ल्यो आसा. तर तातूंत आसा आमची दिनचर्या, ऋतुचर्या, इवन महिला खातीर रजस्वला परिचर्या म्हणून आसा. म्हणजे जेन्ना महिला ड्युरींग दोज 5-6 days जेन्ना तिका मेन्स्ट्रुअल पिरियड चालू आसता तेन्ना सुद्दां तिणें कशें रावचें, तेन्ना सुद्दां तिणें कसली लायफस्टायल आपणवची, बाबा स्पोर्ट्स करचे जाल्यार ते खंयच्या प्रमाणान स्पोर्ट्स करचे, ह्यो सुद्दां गोश्टी आयुर्वेदान वेवस्थीतपणे नमूद केल्ले आसा आनी ताजें वेवस्थीत स्पश्टीकरणूय आमकां आढळटा. तशेंच ताजे फुडें वचून सुतिका परिचर्या आसा, गर्भिणी परिचर्या आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर आमी वेवस्थीत केल्यो जाल्यार आमची पिढी, आमची फुडली पिढी आनी आमचो देश जावं जगाचेर सुद्दां हाजी खूब म्हाका दिसता गरज आसा आनी खूब तातूंतल्यान आमी हेल्थ किंवा वेलबिंग हाजो प्रचार प्रसार वेवस्थीत करपाक शकता.